झर्मे 70चे थळावे मंगळारा PWD ऑफिसात गेल्ले। गावात उदक सुरळीतपणान मेळना म्हण थळावे पिकार जाल्यात। उदक व्यवस्थित वेळार सोडचे म्हण थळाव्यांची मागणी आसा। आरडेक्स गोवा खातीर 70च्यान निलेश परवार। मी ऑफिसान गेली कित्यासाठी तर आमकां पाण्याचा प्रॉब्लेम झालो। 4-5 दिवस झाले आमकां पाणी ना। त्याच्यासाठी आम्ही PW ऑफिसान गेल्ले साहेबाकडे। तेन्ना साहेबान आमकां सांगले की तुमचो प्रॉब्लेम सांगा। आम्ही सांगले आमकां पाणी म्हणजे डेली जर सोडलं तर व्यवस्थित आमकां पाणी मेळटा, पण जे सोडणार आसात न्ही व्यवस्थित सोडित नात। एक दिवस सोडले म्हणजे मदीं मागीर 4-5 दिवस सोडित नात। आम्ही या आशेर रावतात की आज पाणी सोडून आनी उद्या तरी सोडटलो, पण उद्याचो दिवस तिसऱ्या दिवशी तरी सोडटलो म्हणजे आसा ते पाणी आम्ही थोडे करून वापरतात आणि 4-5 दिवस जाले की आमकां पाणीच नसता। वयर टाकी बसयली म्हणजे टाकीत पाणी तरी चढू जाय न्ही। पाणी भरलेलं आमकां पाणी पावतात, घरात थोडे भरून घेतात, पण ते आज आमच्या घरात एक थेंबही पाणी नसलेलं आणि आता बाराक त्यांच्यानी पाणी सोडलं। ते मस्ती करतात, ऑपरेटर मस्ती करतात। ऑपरेटर भरपूर दितात, लोक असतात न्ही त्यांका ते पाणी सोडतात आणि काय त्यांच्याकडे दुश्मन पण ना। बरे पाण्याची गोष्ट ना, पण त्यांचे काय बरे रिलेशनशिप आसा, त्यांचे काहीतरी बरे चलता असे, त्यांका ते पाणी भरपूर सोडतात आणि आमकां तर ना। आम्ही आता जवळ घरान आमचो 15 लोक आसा आणि 5 दिसा उदक ना। म्हणजे कितें तेंचो जातलो। भुरग्यांक आता संडासाक आमकां भायर बसोवची पडली। लोकांगेर ती दोगा जाणां शेजारागेर दोगा जाणां, तेंगेर जर 4 कळशां तेंगेर धावत वचून आमकां चायेक वचून कळशी हाडची पडली। एक कळसो दिवू शकता न्ही कोणी पाणी दिवन कितले उदक दिवू शकता, तशें ना न्ही। आणि संडासाक जाय स्वच्छ भारत सगळे करतात, पण संडासाक आमकां काळजी नाही वयचें पडटा। उदक ना जाल्यार कशें सगळे प्रोविजन आमच्या घरान सगळे आपण पाणी सोडटा बघ ते आता पाणी कितके दीस पावतले आमकां। फाल्यां म्हटल्यार परत सगळी आयदनां खाली जातली। घरान 15 लोक असतात, त्या लोकांक जाय कितले ऍटलीस्ट 2 वरां नाका 1 वर व्यवस्थित पाणी सोडा। म्हणजे सगळ्या डेली सोडूंक जाय न्हू पाणी म्हणजे टायमिंग ना पाणी चालू आसा, पण हे बांधकाम ह्या पाण्यान ना। वयर पाणी आमचे झरीचे पाणी मेळटा, त्यांच्यान ते पाईप थंयसून हाडला आणि ते पाणी पंपाच्या ते पाणी ती टाकी भरून घेतात आणि ते बांधकाम यांचे चालू ते काय यूज करपाचे ना। ते तुम्ही ती जर पळयली न्ही जाल्यार टाकयेन अशें खातो जाल्लो आसा। ते नाविलाजाक त्या भुरगे तोंडान घेता, कितें घेता, तांकां इन्फेक्शन जाता। आता ते चेडवाक आमच्या धाकट्याक लूज मोशन जाला, ताका तेच्या मम्मीक लूज मोशन जाला। म्हटल्यार हे कारण अशें न्ही की घेवचेच पडटा आमकां ते उदक आमकां तोंडान घेवचेच पडटा, कित्याक ना न्ही घरान उदक। आणि ना जाल्यार आमकां जर उदक सोडिना 4-5 दिसा उदक सोडिना जाल्यार आमकां बिसलेरी बाटल्यो हाडच्यो पडटल्यो पिवपाक। अरे हांगा लोक घरा बांदपाक तुम्ही उदीक सोडटा आनी आमकां पिवपाक उदीक ना, कितें करपाचें 4-4 दीस। म्हाका सांग पळोवया, नो डावट प्रॉब्लेम जातात पायपलायनीचे, तेतून आमी मान्य आहा, पूण तुमी तरी टायमार जायना थिंगा पाणी सोडपाक टायम जायना। ते सर्वीस ती बाबा डिले जाल्यार तितलो टायम एडजस्ट करा ना। आमी तुमकां कितें हें करना म्हणना, कित्याक आमकांय खबर आहा 4 कडेन सोडूंक जाय म्हणून, पूण एटलीस्ट 4-4 दीस जर पाणी ना आनी बाकी ऑप्शनय कितें ना, उदीक खंयचे हाडटलो म्हटल्यार कितें नाच न्हू, कितें करपाचें। थंयच्यान थंय पर्यंत एकच लायन। प्रेशर म्हणजे येता ते फाटीना 8 दीस ते राजून सोडलेले बघ त्याने 8 दीस पहिली बरे पहिली स्टार्टिंग पहिली टाकलो न्हू त्यांना बरो सोडित तो पाणी म्हटल्यार एक दीस सोडिना। आज त्यांनी सोडले म्हटल्यार तो फाल्यां सोडचो ना न्हू। आम्ही काय म्हणटा दुसरे दीस आमकां सोडटा न्हू, ते आमकां सकाळी सोडपाचे। सकाळी सोडले न्हू जाल्यार येता निबराचे पाणी अजिबात चढना वरती, अजिबात चढना। ताका सांग आमकां आदले दीस सोडूंक ना न्हू, दुसरे दीस सकाळी तू आमकां 9 पयली पाणी सोड म्हणून सांगपाचें। पयऱ्यांसा सोडलेले मातशे 3 तास सोडूंक जाय न्हू पाणी। आता हे 11:30 सोडले न्हू, आता अजिबात पाणी येवचे ना। एक सुद्धा थेंब पाणी आता ना। दनपारचे चढत ना पाणी, याच्यावर पुढे घरा ह्या उपरांत चढत ना, ह्याच्या वरती आमची घरा आहा। सारखी जाली 11:30 टाकी हरती जाली आणि आता सोडली नाही। आता किती मग कशी जोडटली आज सांची टाकी भरून घे, आता उदक सोडून आता सांची कोणाक सोडपाचें आसा ती जाली ना 2 कडेन। तेवढें नाही हय दिसा सोडल्या मातशी पावता न्हू, 2 दिसांनी बी सोडल्यार पावना न्हू, सगळे खाली जाता। तुम्ही म्हणता तशें ना, तुमची आता कितें आसा सिस्टम व्यवस्थित ना। तेच्यान मावशी येता, मावशेच्या ते मध्ये टाकी येता, तेच्यान हांगा 2-3 कडेन हे आसा पंपिंग आसा। तुमकां एकच वर सोड म्हटल्यार डेली सोडा, डेली सोडपाचें। डेली म्हणजे कितें आसा, केन्ना आता काल कितें जालें पायप ब्रेकडावन आसता ना, 2 काल ब्रेकडावन आसता ते असतो, केन्ना लायट वता डाबोस, तेका लागून इफेक्ट पाणी फुडें जाता। हांव कितें म्हणटा कंटिन्यू 4 दीस काय सर ना 5 दीस तेजी जावपा येना। आतां उदक सोडल्यार तांकां काल मातशें उदक सोडपाक मेळना, रिपेर वर्क आसलें आणि आता ही स्कीम आसा ती जुनी स्कीम आसा, त्या साठी आमी इम्प्लिमेंट करपाक हे केला, चालू आसा आमचे। तेंच्यांनी आमकां थोडी जागा दाखोवपाक जाय आणि फक्त पायपलायन आनी नवीन घालून
त्यांची डिमांड वाढला यासाठी पाईपलाईनासाठी 20-25 वर्सां पयलींची आणि आता खूप नवीन घरां आणि मेन म्हणजे आयटीची आसा ही लोकांची आसा तांकां टँकरांनी पावपाक शकना उदक ताका लागून पायपलायन दिवपाक जाय आनी त्या टायमार आमचें प्लॅनिंग चालू आसा हय आतां दाबोस आमी एक केला पयलो प्लांट एक 25 वर्सां पयलीं जाला दुसरो 10 एमडी केला पूण आमची आतां डिमांड खूब वाडला आनी सगळे जाण आतां लोक बाय बी आसा त्यो आतां हे कंडमेंट जावपाक लागले टॉयलेटा लागून ताका लागून सगळ्यांक उदक जाय आतां आमकां दाबोस आनी एक 5 एमडी वाडोवपाक जाय ती आमची स्टडी चालू आसा एक उस्त्या एक आमी 10 एमडी प्लांट घेवपाक सोदता आनी नेक्स्ट 25 वर्सांची आमी तशी प्लॅनिंग चालू आसा हांगासर कित्याक उदक चडना तांकां कितें प्रॉब्लेम न्ही हांगा उदक म्हणजे कितें जाता एक डोंगर भाग आसा आनी पयलींचे जायन पयलींचे आसा ते प्रत्येक वाड्याक डिस्ट्रिब्यूट करपाक जाय एका ते आमचे ऑपरेटर कमी पडटा ते वेवस्थीत हे करिना मॅनेज करिना आनी मेन म्हणजे 2 कडेन पंपींग स्टेशन आसल्या कारणान लायटीचे फाटीफुटी जाता ते जाता परत ब्रेकडावन आसता सिटी पासून दाबोसून जवळ 8-10 किलोमिटर पयस आसा हे गांव ते ताका लागून आमी नवीन लायन प्रपोज करता पयलीं आसा ते 4 इंचाची आसा ते 8 इंचाचे घालून नवी टाकी बांदून तांकां एक करचें पडटलें पण मातशें आनी एक जावपाक 1 म्हयनो लागतले सो तुमी हांगा तांकां न्यू पायपलायन आनी टाकी घालता जाय फक्त पायपलायन सगळी इश्यूमेंट जाला फक्त टाकीचे तेणी जागा दाखोवंक ना म्हणून उरल्या नाजाल्यार आमी गव्हर्मेंटाक सबमीट करपाक केदी व्हडली टाकी ती 300ची 3 लाख लिटर्स